आहे फ्रेश नसते. हॅलो हाय केशा हाय सगळी हाय बरी. हाय संडे आता मी सकाळ फुडें येयल्ली मिसाक हांव आनी मगे भयण. बरो पावस भायर सत्ता दोना सो आमी चिंतलें ओके कारान या चर्चा कडेन हाय आतां वयताय घरा आनी मातशें सुकार सुकार म्हळ्यार हें पावस थांबवला ओके. सो ही आमगे बेताल बातीन चर्च बरी ब्युटिफूल आनी हें बँड स्टँड आनी हाचो प्लेग्रावंड हें कंपाउंड चर्चा कडेन. कितू जावं पावलें तुमी बेरपाटे बेताल बाती सांगाय ओके. बरी दिसता ना आमगे चर्च. One eternity later. नुस्तें मार्केट आयलें आमी केसो पावस भिजता हिंगा एकू अम्ब्रेला घेवन फाटल्यान दादा एक अम्ब्रेला घेवन सारको पावस येयलो. रेनकोट बी कांय येयलें बरें जालें तें घालें जालें. अशें करून लास्ट टायम हांवें फिश मार्केट चलता तेन्ना हें आहलें ओपन आहलें हांव तें कितें बांदिलां अशें करून बरें पेंटींग बी केलां ड्रॉइंग बी केलां. म्हाका एक स्पेशल रेसिपी करपा जाय तेका लागून फिश मार्केट येयलां. आनी नुस्तें कोणा मू जाणाय तुमी म्हाका तें नुस्तें कितको तें कोणा किंग फिश बी कोटा बट इट्स फ्रेश आनी तें कोणा सो दाडा घेवन येयलो. शेवटे याचे शेवटे घेन शेवटे
Only 100. हा तो इथे आम्ही झाले पावसा टायमा पाऊस गेलो बारीक पोटा भिजली थिंग नुसत्या बाजरा बोंडत्या दाणा केसो येईल सारखं भिजय नाका रे सारखं हे ब्लाउजाचे काना खोले जाला सारखं चढलो सकाळ मिसा गेले ना समते हे वदा येले आता मिले दुसरे थिंग दितो हाचय SGDPA ग्राउंड हा थिंगा ते बाजरा हिंगा एक फिश किंग फिश चोयला बट बरो फ्रेश ना फ्रोजन दिसत ती आता फ्रेश आहा बट ना सो म्हळ्यार आसो नाका मागीर बल्लांक नाका टेस्टलेस केसो खायतो One eternity later. चोय मातशें फुटलें मँगोज एप्पल बनाना avocado व्हेजिटेबल्स चोय बरी हाय ना 2 नाजराची सारकींच तो मार गेलो नुस्तें फ्रेश आहे मातशें बारीक आहे बारीक हाय ती सेपरेट जालें आनी मोठा हाय ती सेपरेट मोठी क्लीन करता मामा सो ये फ्रेश नुस्तें कितू 8 आले ते 8 ना ते 4 5 6 7 8 कितू आले ते पीस कितू फिश 8 दिले फ्रेश 2 नाजराचे तुम जाए मडगांव मेटा हमको है ना फिश मार्केट ना मडगांव मेळटली येता हांव खातलें हांव फिश खावपा येयलां थंय नुस्तें आयजें हें पितोश घेवन येयलें मडगांव वचून फीश मार्केट आसा 5-12 गेलीं भिजोन आनी इथे 2 नाजरां 8 पितोश्यो वायट थंय घेवन येयलें कितू म्हारग कातरपा बरें दिसताय मोटें नुस्तें कातरपा बरें दिसता न्हू बारीक नुस्तें मात बेजार येता एशें तेजो रावपा बारीक नुस्तें टेस्टी आसता तेका बरें मेळना न्हू थिंग खावपाक दाडान घेयल ते घेया म्हूण घेवन गेल तेंकां हाडया म्हूण केदो असो लागलोले फीश बिर्याणी करूं जाय म्हूण तेशें म्हूण कर म्हणे करता जाल्यार चल तें थिंगा एर सगळीं मेळटा न्हू ही फीश बिर्याणी मातशी करूं ते हाड जाताले तेकाय मातशें काम आसा येता करता बरें त्रास जाता ट्रॅवलिंग आबा तेका लागून आज म्हूण करया चल ओके म्हाजी मेळटाय तुमकां गे जात्री तेंच आतां पीस केले आतां
4 एज केले हांवें बिरयानी करपाक आनी ते बरो मसालो लायन फ्राय करून मीठ बीठ लायन दवरता आनी मागीर दाखयता तुमकां. ते फिशा पयलीं मीठ लायलां. ओके, मागीर आमी मसाला लायन मॅरिनेट करून दवरतली मातशें वगत. ओके, सद्दां हांव न्हू किंग फीश घेवन करतालें फीश बिरयानी. सो फर्स्ट टायम हांव दोये पितोश घेवन ट्राय करतलें फीश बिरयानी. कित्याक किंग फीश न्हू ते बरें उठताय पीस, हें खबर ना, तेका लागून मोट्टे स्लायस मारले चोय, मोट्टे मारले बरें जालें पुरो. सो चोवपाचें हांवें केन्ना हें फीश घायन केलें ना बिरयानी. किंग फीश फ्रेश मेळना. सो आयज वायट पितोशी बिरयानी खाता आमी. पयलीं आमी हल्दी पावडर घातली. ओके, मागीर रेड चिली पावडर, मागीर कोरिएंडर पावडर, बिरयानी मसाला 2 टीस्पून घालपाचें. ओके, मागीर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मागीर 1 लायम. ओके, लेमन ज्यूस, तुम जाय जाल्यार लेमन स्कीप कराय, जिंजर गार्लिक पेस्टी घालून मागीर आमी मिक्सिंग करतलें. ओके, हांव हातीन करता ना तर स्पुनान केलें जाल्यार मोडटलें ना, बरें उरों जाय ते पीस. येलो मातशें जाताय हात हल्दी पावडराचें. किंग फीश जाल्यार बरें मॅरिनेट करून येता. थंय बरें मॅरिनेट केलां तेन्ना एशें कोन्न फॉर 15 मिनट्स दवरय. ओके, कितें न्हू मॅरिनेट करता जाल्यार एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स दवरपा जाय, तेन्ना बरो टेस्टी लागता. ओके, सो हितून आमी पियाव भाजतलीं. ओके, ते आतां ते कायलीचें नुस्तें आहा हें आमी पियाव भाजतलीं. 8 घालता ऑनियन्स. ओके, बरो भाजपा जायता. बरो कॅरमलायज जाल्यार ना बरो टेस्ट येता. तो टोमॅटोज ऍड करतले. लीव्स ऍड करता. मागीर बडी इलायची जायी. ओके, ब्लॅक कार्डमम, 2 स्टार एनीस आनी 5 कार्डमम, ग्रीन कार्डमम. ती बडी इलायची म्हणटा ती बिरयानी यूज करताय. ओके, काला फोर आनी टिक्की सेम स्पायसीस न्हू हांवें रायस करचोय ते जाणां घायन केलां. ओके, बिरयानी रायस हांवें सगळे स्पायसीस घायन केले. बे लीफ, कार्डमम, क्लोव्स, सिनेमन, स्टार एनीस सगळें घायन हांवें रायस केलां. मागीर जिरा, इल्लोसो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऍड करता. इल्लोसो चड न्हू, चिकन जाल्यार सुबेज घालता. जस्ट मातशें सॉल्टी जाता न्हू, चड सॉल्टी जातलें. ऑलरेडी हांवें लेमन, गार्लिक पेस्ट, सुबेज घायलो आनी टोमॅटोजूय हा. सॉल्टी सार सगळें जाता न्ही मगे बिरयानी बरें टेस्ट करपा ना. सुबेज घायलो जाल्यार, चिकन जाल्यार सुबेज गार्लिक पेस्ट घालता. चिकन मागीर मटना बिरयानी केन्ना केली ना. नेक्स्ट टायम मटन बिरयानी करता. ओके,
मैं एक कर्ड ऐड करता हूँ, मिल्की मिस्ट वाली, 1 कप, तो कहती 200 ग्राम। ओके, 200 ग्राम कर्ड मिरची यूज कराई ती आणि कॅचे ना उघडाचे ना गोवा डेरी कोण जाती बरी लावता। इल्लो हल्दी पावडर, इल्लो रेड चिली पावडर, आणि बिर्याणी मसाला 2 टेबलस्पून अशी। ओके, तो मसाला रेडी झाला। इसको फिश आणि मैं ऐड करना, लेयर करते जाना और मसाला आता जाए मैं फिश आता जाए, तितू ऐड केला फिश मोहन वयतले आणि हे फिश मातशे सॉफ्ट आहा न्हू, किंग फिश यूज केल्यार बरें जाता। याचा बिर्याणी राईस करून दवरले। ओके, सगळे स्पायसीस घालून हांवें शीत केलां फ्लेवर येवपा जाय ते। आता फर्स्ट लेयर ऑफ राईस घालता। ओके, फर्स्ट लेयर राईस घालपाचें। मैं तो मसाला घालता, वो मसाला हिंगा लेयर फिश लाइना मटन मैं सेकंड लेयर राइस पत्तून मसाला केलते ते अंडीन करता। हेजा तुका चुरलो मसाला घालता आणि हेजे वयल्यान फिश घातले। ओके, आता फिश ऐड करता, किंग फिश यूज करा। ओके, मातशे हे मोठा भिरान दिसता, बारीक लेयर करता टॉप लेयर हा तो सो पडता। आता फिश मोहन वयतले फायट कित मागीर फिश बिर्याणी रूच येयलो मग हेंगेन केलें फिश मेट्ट हेंगेन आनी खंयची फिश यूज करपा जाता फिश बिर्याणी। काडटलें सारकें बरें को काडूंक पडटलें। ओके, सगळे हांव पीस लेयर करता आतां। तो लेयर करून जातकच उरलो रायस लास्ट टॉप लेयर रायसान। ओके, काडटलें सामान काडूंक पडटलें। मैं हम केसर वाटर ऐड करतले। ओके, इल्ले केसर ऐड करता मैं, तुझे वास बरो येता बिर्याणी। ओके, Moments later. बिर्याणी तयार। बरा स्मेल येता, घालती बंद करता। चिकन आसा मातशें चड वगत दवरपा जाय। ओके, रेडी फिश बिर्याणी। बिर्याणी दाखयता हांव तुमकां। ओके, सायडीक आता
आता फिश मोडटले फिश बिर्याणी रेडी झाली फर्स्ट टाइम हांवें एपिक अशी फिश बिर्याणी केल्या जोपाई लेयर थोड़ा मसाला बरा कलरेला नीचे रायता इतू इल्लें गरम ऐड केले दाट रायता फिश बिर्याणी टेस्ट करता जैसो बिर्याणी आहे पुढे करून किंग फिश बिर्याणी केली आहे रायता घे ना हाती न हाता बरी जाता चड ओगदलो फिश मोल जाता बरो जाता तुम्ही ट्राय करे ओके